घेऊया A36 पेज नंबर 20. A36. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता नायला लोबो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी भेटयता एजलीन वाज ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचीच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी संवसाराची शांती पासत देवा मुखार दवरुया. निती पासत मागुया आमच्या देशान नीत वसूंक आनी जी अनितीची कामां चल्लेलीं आसात ती सगळीं बंद कर म्हूण देवा लागीं आमी खतखत्यान मागुया. पापाची आनी भुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. आयज आमी भाग्योंची पावलूची चीट तेसलोनिकारांक सुरू करता. एक सातोडें ही चीट आसतली आनी भाग्योन पावलू वाकाणटा तेसलोनिकारांक कित्याक बरो जबाब मेळ्ळो. जेन्ना थंयसर ताका गेलो तेन्ना देवाचें उतर परगटलें आनी बरो जबाब ताका मेळ्ळो. कुड्डे देवाची पुजा सोडून दिली लोकांक आनी खरे देवाक ती नमस्कार करूंक लागली. तर हो बरो जबाब सगळ्यांच आमचोय मेळपाक जेन्ना देवाचें उतर परगट जाता हें देणें आमकां मागुया. आनी मिसाळ आमकां फावो तो वांटणीचे खातीर सुरवातीकूच देवाचे फुड्यान आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मन चिंतून तनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. सद्भाग्यो सदांच गोवा मरी सगळ्या देवतांक भोगतात. भाव भयणींनो म्हजे खातीर सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सुमिया काकूट कोर. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा तुजे भुरग्यांक एका मोनाचें आनी एका काळजाचें तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक
आनी जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा धरूंक भलेपणान आमकां फोव कर आनी अतीर संवसारांत सर्गीचे सदां तोखलेल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हें मागता आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. भाग्यवान पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटीची सुरवात. देवा बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेले तेसलोनिकारांचे पवित्र सोबेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ ही चीट बरयतात. कृपा आनी शांती तुमकां. थांबनासतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुमा सोमेस्तां पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो भावार्थ कोरण्यांनी तुमी दाखयलो कोश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यांत आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बोरवासो दवरून तुमी थीर रावल्यात. हें आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत गोट आसा. देवाचे उपुरबायेचे भावा भयणीनो, ताणें तुमकां विचून काडल्यात म्हूण आमी जाणव. कित्याक आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय बोगोर बोडान पवित्र आत्म्याचे सोबतेन आनी एकदम गोट निर्धारान तुमकां पावलें आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरी जाणत. तुमी देवाचेर भावार दवरलो म्हूण अशे भाशेन सगळे कडेन गमून आयला की आमी उलोवची गरजूच ना. तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो, कशी तुमी कुड्ड्या देवांक सांडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यात ते विशीं तोच लोक उलयत आसा. आनी ताणें मेळ्ळ्यांतलो पुनर्जीवन केला आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारूंक स्वर्गार तावन येवचो आसा त्या जेजूची ताच्या पुताची तुमी वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतर. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. परतून म्हणयात, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेंत गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उलासूं. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारा ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जोयतान भोग संतोश भरीत जावं आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडून देवा मुखार सरपटून ताची स्तुती करून तांच्या वंटाचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातूंत ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो
मातवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान जेजून म्हळें, दोंग्यां दुरशास्त्रांदो आनी फारिजियांदो तुमचे कोटा, त्या सुरगेंचें राज तुमी मनशांक दामतात आनी तुमी तातूंत भितर सरनात न्हय म्हूण भितर सरूंक सोदता ताका भितर सरूंक दिनात. दोंग्यां दुरशास्त्रांदो आनी फारिजियांदो तुमचे कोटा, कित्याक एक नवो शिस्त करचे खातीर झोडी मोडी तुमी बोवाडे मारतात आनी कोण एकल्याक सांपडायला उपरांत तुमचे परस ताका 2 पावटी उदीक कोण फावज अशें करतात. कुड्ड्या फुडाऱ्यांदो तुमचें कोटा, देव मंदिराच्यान कोण सोपूत घेयत जाल्यार तें कांयच न्हय, पूण देव मंदिराच्या भांगाराच्यान सोपूत घेयत जाल्यार तो रीणकार जाता अशें तुमी म्हणटात. आरे मुरक्यांदो आनी कुड्ड्यांदो हें ओदीक व्हडतें, कित्याक ओदीक व्हडतें? भांगार पवित्र जायशें करता तो देव मंदीर. तशेंच तुमी म्हणटात वेदीच्यान कोणूय सोपूत घेयत जाल्यार तें कांयच न्हय, पूण वेदीचेर आसा ते बेटोणेचें सोपूत घेयत जाल्यार तो रीणकार जाता. आरे कुड्ड्यांदो कितें ओदीक व्हडतें? बेटोणी पवित्र करता ती वेदी, तर वेदीच्यान सोपूत घेता तो ताच्यान आनी ताच्या आहा तितल्याचेरूय सोपूत घेता, आनी देव मंदिराच्यान सोपूत घेता तो ताच्या आनी ताचेर रावता त्या देव मंदिराची सोपूत घेता, आनी सर्गीच्यान सोपूत घेता तो देवाच्या सिंहासनाचेर आनी ताचेर बसलो आसा तो देवाच्यान सोपूत घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आयज आमी भाग्यवंत पावलुची तेसलोनिकारांक सुरू करता. एक सातोडें ही चीट आसतली आनी अशें म्हणटा, थांबोन आसतना आमच्या मागण्यांनी तुमकां उगडास करून तुमा समेस्तां पासत आमी सदांकाल देवाक कारगां दिता. कित्याक जेन्ना तेसलोनिकांत ते गेले तेन्ना ताका बरो येवकार मेळ्ळो, बरो येवकार दिलो लोकांक. तुमचे भारताच्या कन्यांनी तुमकां दाखयल्लो कोश्ट घेवन आनी सदांकाल देवाक सगळे तुमचे वावरांत वावुरतेल्या आनी सुमेर क्रिस्ताचेर बरवासो धरून तुमी तीर रावतेल्यांत हे आमचे देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत गोट आसा. अशें कितें आमी शिकयलां तुमकां तें तुमी भारताक तीर रावल्याय हें भाग्यवंत पावलू वाकाणटा. देवाच्या अपुरबायेची भाव भयणी ताणें आमकां विचून काडल्यांत म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बगर बोडान आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तें एकदम गोट निर्धारान तुमकां पावलां. तुमी फकत उतरा, पूण पवित्र आत्म्याचे बोडान हें आमचे भितर पावलां हें शुभ वर्तमान. तुमी देवाचे बाड दवरलो म्हूण अशे भाशेन सगल्यो कडेन गमून आयला आनी आमी उलोवची गरज ना. तुमी आमकां कसलो एका दिलो, कशी तुमी कुड्ड्या देवाक सांडून जिवे देवा खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यात. तर हें तो खात्री दिता, आमकां खबर आहा हें तुमी करतात म्हणून, आनी आमी खुशाल आसा ह्या कुड्ड्या देवाची तुमी नमस्कार करताले. जेन्ना आमी दाखयलें तुमकां खरो देव, ताका सोडून तुमी खरे देवाक नमस्कार करतात म्हूण आमी खुशाल हें वाकाणटा. आनी आयज वांजेल भयणान बांदू
खळो कुत्रां उलयता जेजू, खळो कुत्रां उलयता. दोंग्यां दोशशास्त्रांदो आनी फारिजियांदो, दोंग्यां. आमकां आख्खें शिव वर्तमान आमी उगडीन जाल्यार केन्ना जेजू खळो कुत्रा उलयनासलो, पूण केन्नाय उलोवची पडटात, केन्ना उलोवची पडटात. आनी दोंग्यां आनी दोशशास्त्रांदो, हिपोक्रिट्स, आनी सांगता तुमी सर्ग तुमकां दाखला आनी दुसऱ्यांकूय तुमी दाखतात. एक तुमी सीस करचे पाकात पासत कितले बोवाडे मारतात, पण एक मेळ्ळे उपरांत ताचें वजन चड कुदता. कायदे 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 वजन चड कुदतात. कुड्ड्या फुड्यारांदो देव मंदिराच्यान कोणूय सोपूत घेयत जाल्यार तें कांयच न्हय, पूण देव मंदिराच्या भांगाराचें सोपूत घेयत जाल्यार तो रीणकार जाता. देव मंदिराच्यान सोपूत घेता तें कांयच न्हय, पूण देव मंदिराच्या भांगाराच्यान सोपूत घेता तो रीणकार जाता. कितें खंयचो सोपूत ओ कितें सोपूत आमकां त्याच्यान कोत्ता जाल्यार आसा देव मंदीर, भांगार न्हय. आंकडे वस्तू लोकांक शिकयतात तुमी. वेदीच्यान सुपूत घेयत जाल्यार कांयच न्हू, पूण वेदीचेर कितें हाडून दवरलां तें बेटोणीच्यान सुपूत घेयत जाल्यार तो रीणकार जाता. वेदी गरजेच्यो, बेटोणी दवरल्यात त्यो गरजेच्यो जाता. तर आंकडे वस्तू लोकांक शिकयतात बडावन बांदून. तर आयज खळो कुत्रांनी जेजू उलयता आनी वस्तू सोडून दिवच्यो म्हणून ताका सांगता. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा पाक मानता असलें जा म्हण मागुया. सर्वेस्पराकेच बले वरवीं आमकां जे आपणायली परजा तुवें करून घेतल्याय. दयाळपणी ती पयस सभेक एकवटान शांतीन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवीदारा आनी सासनांचे देवा, सर कडे आनी सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलो, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दुयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सरींचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाकाणटा. तांचे संगाते आमचे ताडे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, कोरोस तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित करून आमी मागता. जावन ते आमकां आमचे सुमेस क्रिस्ताची कूड रोगो. आपलीच कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेज परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपले शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोर्राचें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा खोराक. भावार्थाचो गुटपुरगो तुया बापाजेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें दिवंक आमी तुका दिनवासता. आनी जेज कुळार शिवतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्म दिता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणाचो दर बापा सर्व वंदनायन वैभव तुका सासनांच्या सासनाक. बागयोन पावलो खुशाल जाता, त्या चौत्राक बरो जबाब मेळ्ळो.
न्हय फकत उतरां पूण पवित्र आत्म्या उद्देशीं तांचें बदलप जालें. हें आमचे सगळें घडपाक जेजू शिकयले प्रार्थनान मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी सत्कांत जावं. आमचो दिसपरो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्या आमकां तशी आमची परतमगोस, आनी आमकां तांणी करूं नाका, वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्क्या आमकां दी, सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाश्यान अत्रेकतांव तर आमकां उदार काकुतीन सूर पातकांनी सुटोय आनी सूर आकातांतली वाटाय. सिमेस क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल, आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तुज तिका एकोडांत सांबाळ, जो येता राजवत चलयताय सासनांच्या सासना. सिम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिया. ओ जेजू, त्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा. हे शेळीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. घेऊया D12 पेज नंबर 53. D12. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesus.
प्रार्थुया. सर्गीचे बापा, तुवें आमचे काकुतीन आमकां दिल्लेंचें मांस आनी रगत आमचे पिडे सोत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमचे काळजांची उर्बा अदीक वाडोय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवेदार दिवं. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. घेऊया F21 पेज नंबर 95. F21. Sascha